गोयची 2023 आणि 24 चे एम्प्लॉयमेंट रेट सिनेरियो पळयत जाल्यार राज्यांतले अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.7% अशें आसा, जाल्यार राष्ट्रीय सरासरी 4.5% आसा अशें मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स अँड प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन नॅशनल सॅम्पल सर्वे ऑफिसान हाडिल्ल्या पिरियोडीक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 रिपोर्टान जारी केला। राज्यांतली 13.7% लोकसंख्या शेतकी क्षेत्रांत, 30.5% सेकंडरी सेक्टर आणि 55% टर्चरी और सर्व्हिस सेक्टरान काम करता अशा अहवालान उक्तें केला। तातूंत राज्यांतल्या दादल्यां मदीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.6% आसून राष्ट्रीय सरासरी 3.8% आसा, जाल्यार बायलांचें प्रमाण 16.8% आणि राष्ट्रीय सरासरी 4.9% अशें सांगलां। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण राज्यांत लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 39% आसा, जे अखिल भारतांतल्या सरासरी 42.3% परस उणें आसा। जून 2023 ते जून 2024 ह्या काळाच्या अहवालान दादल्या परस गोंयच्या बायलां मदीं नोकरी उणावाची समस्या चड तीव्र आसा, जाल्यार बायलां खातीर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 21.2% आसा आणि दादल्या खातीर 56% आसा।